रायबंदर चोडणच्या फेरीबोटीतल्या पॅसेंजरांची बिरेस्तारा राती अक्षरशः ॲडव्हेंचरस ट्रिप झाली. मात असली ट्रिप परत आनीक नाका. उदकांत मदींच फेरयेचें स्टेरिंग घट जालें. फेरीबोट उदकांत घुंवत रावली. निमणे दुसरे फेरीबोटीक हाडून त्या फेरीबोटीक वोडून व्हेली. 15 मिनटाच्या फेरीक पलतडी पावंक अर्दवर लागलें. 15 मिनटां पॅसेंजर जीव मुठीन धरून रावले. कांय जाण काचाबूल जाले, कांय जाणांक हो प्रकार नवो न्हय आनी पयलोच प्रकारूय न्हय. रायबंदर ते चोडणाचे फेरीचो हो मार्ग. गर्देच्या वेळार ह्या मार्गार 4 फेरीबोटी चलतात. दनपारां आनी रातच्यो 3 आसता. बिरेस्तारा राती पॅसेंजरांचेर मात भलतोच प्रसंग आयलो. फेरीबोट धक्क्यावेल्यान सुटली आनी मदीं पावतना एकेच सुवातेर घुंवपाक लागली. रातीं सुमार 9:15 ही गजाल. काळखांत लोक आनीक काचाबूल जाले. मात कांय जाणांक हें नित्याचेंच. पॅसेंजरांनी भरिल्ली ही फेरीबोट राती सुमार 8:40 रायबंजान सुटली. न्हंयत मदीं पावता म्हळ्यार तिचें स्टेरिंग घट जालें. फेरीबोट फुडेंच वचना जाली. उदका मदीं घुंवत उरली. हो प्रकार सुमार 10 मिनटां चल्लो. कितें जालां तें कळपाक फेरीबोटींतल्या स्टाफाक 10 मिनटां गेलीं. मात तांकां कांयच जमना जालें. तो मेरेन थंय फाटली फेरीबोट पावली. फेरीबोट ओडून व्हरपाचें सोडून आनीक पर्याय उरलो ना. दोनूय फेरीबोटी धरून राजवान बांदल्यो आनी दुसऱ्या फेरीबोटीन मोडिल्ले फेरीबोटीक ओडत पलतडी व्हेली. फेरीबोट धाक्यार पावली. मात धक्याक सारकी लायता म्हळ्यार थंय आनीक कास्तीक. मोडिल्ली फेरीबोट पयलीं धक्याक लावपाची सोडून दुसरी लायली म्हूण पयलींच काचाबूल जाल्ले लोक आनीक जळावले. दुसरे फेरीबोटीन पॅसेंजराक देंवयले आनी उपरांत परत एक फेरो मारून मोडिल्ली फेरीबोट धक्याक लायली. हें सगळें जाता म्हळ्यार 9:15 जालीं. हरशी फेरी पलतडी पावंक 15 मिनटां खूब जालीं. पूण बिरेस्तारा रातचो हो प्रकार आटपून जाता म्हळ्यार अर्दे वर मायज गेलें. मोडिल्ली फेरीबोट शुक्रारा सकाळीं म्हळ्यार धक्यारच आशिल्ली. रायबंदर चोडणा मार्गार हो प्रकार आत्र्या पयऱ्यान घडटाच म्हणून नित्याक यो वच करतले उलोवन दाखयतात. न्हंय येरादारी खातें आनी खात्याचो स्टाफ फेरीबोटीचे मेंटेनन्स सारकें करता काय ना हाचेर लोकांक दुबाव. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस. आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर कांय खबरो. शुक्रारच्यान म्हापसाक गोवा आयुर्वेदीक महोत्सव 2014 चालू जालो. वेदाचार्य मोरेश्वर गैसासान 3 दीस चलपी ह्या महोत्सवाचे उक्तावण केले. निसर्ग आरोग्य संजीवनी ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ल्या ह्या आयुर्वेदीक महोत्सवात लोकांची मुफत भलायकी तपासणी करतले. त्या भायर आयुर्वेदा विशीं प्रात्यक्षिकां दाखयतले अशें निसर्ग आरोग्य संजीवनीचो अध्यक्ष किरण दाबोळकरान सांगले. 30 मार्च मेरेन सकाळी 10 ते रातच्या 8 मेरेन हो महोत्सव चालू आसतलो. फोंडे विकास समितीन उत्तर गोंयांतलो काँग्रेस उमेदवार रवी नायकाक तेंको दिला. भाशेच्या विशयाचेर वाटोळी केली, मायनिंगाच्या विशयाचेर वाटोळी केली. आमी फोंडा विकास समितीन ठरयलां नॉर्थ गोवा रवी नायका सारको फुडाऱ्याक जाच्या आंगान धडाडी आसा अशा मनशाक मत दिवचें. रवी हो एकूच उमेदवार उत्तर गोंयांत तरी आसा की जो उत्तर गोंयचो डेव्हलपमेंट करतलो. म्हाज्या अनुभवा प्रमाणे आमच्या अनुभवा प्रमाणे रवी हो गप्प बसपी आसा. प्रुडंटा खातीर चंद्रशेखर सावंत आनी विवेक प्रभू. इंटरमिडिया क्रिकेट सर्त अनूय पुढारी जिखले. सर्तीच्या फायनलीत पोरूच्या वस्ताद पुढारीन हेराल्डाक 5 विकेटींनी मारले. पुढारीन टॉस जिखून हेराल्डाक पयली बॅटिंग दिली. हेराल्डान 15 ओव्हरींनी 117 रन काडले. शैलेश जाटीन 53 नॉट आउट काडले. ही सर्त गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन सर्गेस्त विजय गाडाच्या यादीन घडोवन हाडिल्ली.
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.